नमस्कार. दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचे येवकार. खबरो विस्तारान. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखराक आपल्या पदाचो राजीनामो दिला. भलायकीच्या कारणांक लागून राजीनामो दिता म्हणून ताणें आपल्या लेटरान स्पष्ट केला. फाटले कांय दीस तांची भलायकी तांकां साथ दिना. म्हादयचेर प्रुडंट मिडियाचो कर्नाटकाक एक्सपोजे करपी ग्राउंड झिरो रिपोर्ट पावसाळी अधिवेशनात गाजलो. कर्नाटकान नेम मोडल्यात ते प्रुडंटाच्या रिपोर्टांतल्यान स्पष्ट जाता. सरकार ओगी कित्याक काय म्हूण आमदार विजयान विधानसभेन आवाज चडयलो. मुख्यमंत्री म्हणटा सरकार हे विशीं सुप्रीम कोर्टान वतले. म्हादयचेर विरोधकां सयत सत्ताधाऱ्यांनी एक्शन मागल्या. Speaker sir, now the status of the place is at Kalsa and Bandura. The projects, what is the status as on ground? कितले ऑफिसरान थिंग एक पासे मारल्या चोवपाक, what is the exact position? According to me, prudent and बरो एक हे हाडला, and he has explained, they have explained the whole process, where it has reached, the exact status. संबंधी म्हणजे तो प्रोजेक्ट कसो आसा, वॉटर बेजीन कशें आसा हे संबंधी करपा संबंधी एक विजीट केली. पण जे आमकां जाय आशिल्लें, अपेक्षीत आशिल्लें की खंयचे खंयचे पॉयंट्स तांणी इन्स्पेक्ट करपाक जाय. फॉर एक्झाम्पल कंड्यूट आसा तो पॉयंट तांणी इन्स्पेक्ट करपाक जाय आशिल्लो, ताजो रिपोर्ट घेवपाक जाय, तो अजून घेवना. The House Committee last time you said, Honorable Speaker will write to the Karnataka. Did you write, sir? No, House Committee decision घेतले की Honorable Speaker will write. This was the last meeting of House Committee. But then how did the minister give that statement? I don't know. And then what statement is this? This is time pass. Time pass. सगळे प्रुडंट पळयतात. 19 तारखेक म्हळ्यार 3 दीस पयलीं एक रिपोर्ट आयलो. लौकिक शिलकर, ओमकार आनी राजेंद्र केरकर थंय गेले की थंय तांणी मार्क केला. नेरसे म्हणटा ते पायप मेकिंग युनिट घाला. हे आमी हाऊस कमिटीन हांवें पॉयंट आउट केल्लें. तेन्नाचो सी जो आशिल्लो ताणें म्हणलें ना 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 कशें करतले रानान ते म्हणून. आतां तांणी व्हिडिओ दाखयलेलो आहा की थंय तांणी बंडुरान सारखे फॉरेस्टान मार्किंग केला आणि ते डायरेक्ट पंप करून ते नवल तीर्थ म्हणटा थंय डॅमान म्हळ्यार मलप्रभेन ते घालपाचे आहा. हो रिपोर्ट आयलो 19 जुलय. आज आमी हा 22 जुलय. सादी कोंकणीन 3 दीस जाले. 3 दीस तुजो आता चीफ इंजिनियर मुखेलमंत्र्यान नवो केला. तो गोंयकार 3 दीस तो कितें करता? सरदेसाईंचो आता प्रश्न रेज केला पळय प्रुडंटाचो, हांवें रिपोर्ट पळयला. कर्नाटक आपल्या ज्युरिडिक्शनान वेगवेगळ्यो अश्यो एक्टिविटी आता न्ही खूब पयलीं पासून करीत आसा. सरकार कोणायचे जरी असले जाल्यार रिगार्डिंग द म्हादई वॉटराच्या बाबतीत दे आर डुईंग दीस टायप ऑफ एक्टिविटीज. स्पीकर सर, आमी डायरेक्टली तांच्या ज्युरिडिक्शनान वचून तेंच्यो एक्टिविटी बंद करूंक शकना. बट तांकां जे मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेस्ट एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट हांचे परमिशन तांकां कशेंच मेळचें न्ही. या विशया संदर्भात हाजे पयलेय डिस्कशन जाल्लें आसा. जाय जाल्यार तुम्ही समज क्वेश्चन घालूंक शकता. हो क्वेश्चन करचो ना. स्टार क्वेश्चन स्पीकर सर, म्हादया लागून आमकां वीकली अपडेट जाय. गोंयकारांक वीकली गव्हर्नमेंटा कडसून अपडेट जाय. हे आज तुम्ही डिक्लेअर करपाक जाय. वी नीड अ वीकली अपडेट ऑफ व्हॉट द गव्हर्नमेंट इज डुईंग फॉर म्हादय. सडये चिवोले तिळारीचो कॅनल लिकेज जाल्ल्यान थळाव्यांक त्रास. शेतांनी उदक भरता शेत करपाक मेळना. आमदार डिलायला लोबोचो प्रश्न. एक्सपोजिशनाच्या फाटभुंयेर डिसेंबर 2024 काम करपाक मेळूंक ना. येता त्या नोव्हेंबराक कॅनलाचें काम करता म्हूण जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर उलयलो. आमदार निलेश म्हणटा पायपलायन घालची. Very dilapidated condition of Tilari Canal irrigation project in Sodia. Sir, हे आमचे कनाल हा पयले सद्या तुका देव बरें करूं म्हणटा. लास्ट इयर ते फ्लडिंग जावन तुवें आमच्या त्या लोकांक फायनान्शियल एसिस्टन्स दिले, पूण फ्लडिंग जायना जावपाक. लास्ट इयर तुवें सांगलेले की ऑक्टोबर नोव्हेंबर 24 तेजे वॉटरप्रुफिंग करतले म्हणून. बट इट इज नॉट डन टील डेट. फकत सांग केन्ना पासून हे तिलारी कनाल दॅट स्ट्रेच विच फॉल्स इन माय सोडिया विलेज विल बी वॉटरप्रूफ्ड. तुजी जी एरिया जी आसा पळय न्ही सडया म्हणटात थंय शिवोले, थंय तोय कॅनल जो आसा ताजी लायनिंगाची टेंडर जे आसा पळय न्ही ते 15/4 15/7 2024 टेंडर काडला.
टेंडराचं कॉस्ट जे आसा पळय न्ही, इट इज ऑलमोस्ट 9,75,38,000 रुपीज. हे टेंडर जे आसा पळय न्ही, आमकां फाटल्या वेळार एक्झिक्यूट करपाक मेळ्ळें ना. आमी नॉर्मली नोव्हेंबर डिसेंबरांत हे कॅनलाचें लायनींग काम करता आशिल्लें, पूण जालें कितें, डिसेंबरांत हे फाटी देर वॉज एट ओल्ड गोवा देर वॉज एक्सपोजिशन, आनी त्यामुळे एक्सपोजिशनाच्या निमित्यान लाखांनी लोक गोंयांत येवपाचे आनी तांकां उदकाचे त्रास जावचे न्ही. तांकांच म्हणजे विशेष करून पर्वरी सायडीन जे कोण रावतले येतले वगैरे, पर्वरी, कलंगूट, नंतर मागीर बागा वगैरे हे भागांतल्यान जे कोण ट्युरिस्ट येवन रावतले तांकां त्रास जावचे न्ही म्हणून हे लायनिंगाचें काम आसा पळय न्ही तें आमी घेवना. आतां इमिजिएटली बाय नोव्हेंबर डिसेंबर ताका एजन्सी बी सगळी फिक्स जाल्ली आसा. इवन वर्क ऑर्डर हॅज बीन इश्यूड आनी नोव्हेंबर डिसेंबर आमकां कामे सुरू करूंक मेळटलें. येस 2025. भाजप सरकारान स्वतंत्र सैनिकाच्या भुरग्यांची दखल घेवन वट्ट 373 भुरग्यांक नोकऱ्यो दिल्यात. फक्त 25 जाण उरल्यात. येता ते 19 डिसेंबर मेरेन उरिल्ल्यांक नोकरी. मुख्यमंत्र्याची विधानसभेन म्हायती. 50 वर्सां पिरायेच्या नोकरी मेळना तांकां कमी सर्व्हिस मेळटा. तांकां प्रमोशनां वा बरी स्केल मेळची ना ह्या विशयाचेर तड लावची म्हूण आमदार जीत आरोलकराचो प्रस्न. फ्रीडम फायटराच्या भुरग्यांक जॉब्स दिल्यात, पूण आयज त्यांची एज 50 to 55 हा. म्हणजे सर्विंग टायम त्यांचो गव्हर्मेंट एज अ सर्वंट कांयच म्हणल्यार 5 वर्सां, 7 वर्सां किंवा 10 वर्सां आसा. सो हे जेन्ना 10 वर्सां सर्वीस करता तांकां कितें तरी सरकारान प्रोविजन केला पेन्शनाचे ऑर प्रमोशनाचे. कित्याक प्रमोशन आफ्टर 10 years 15 years जाता, पूण हे तांकां सर्विंग पिरियड 10 वर्सां मेळटा किंवा 7 वर्सां मेळटा. सो तांकां प्रमोशनाक स्कोपूच ना आनी ताका लागून ते प्रमोशनूय तेंचें जावं शकना. आनी प्रमोशन जालें जाल्यार प्रमोशन एक पार्ट जालो, दुसरें पेन्शन तांकां मेळटलें की ना हें मातशें. Number of children for the freedom fighters who have sponsored the job till date 373 आणि आता children of the freedom fighters awaiting employment is 25. Speaker sir, on long pending issue गोय स्वतंत्र जावन 63 वर्सां पुराय जाली आणि 63 वर्साच्या कार्यकाळात हे फ्रीडम फायटर्सांचेर खरें म्हणजे अन्याय जाल्लो. म्हज्या सरकारात स्पीकर सर पयली फावटी 398 लोकांक जॉब दिलो, कारण फाटले फावटी केन्नाच अशा पद्दतीच्या फ्रीडम फायटर्स भुरग्यांक केन्नाच जॉब दिवंक नासले. पयले फावटी आमच्या सरकारात दखल घेतली आणि मॅक्झिमम जाणांक जे पळय न्ही C आणि D कॅटेगरीचे जॉब जे डायरेक्ट स्पॉन्सर करता ते दिले. स्पीकर सर तांकां फक्त 2% आसताले, पण आमी ठरयलें की एकदम कोटा जर सोंपोवपाक जाय आसत जाल्यार तेजी पर्सेंटेज थोडीशी वाडोवची पडटली. म्हणून मदीं आमी 10% घेवन सुद्दां म्हणजे मदीं इतक्यो इरेग्युलरिटीज आशिल्ल्यो. मदल्या पयलींच्या सरकारान तर हे पोस्ट भरूकच ना, तांकां फ्रीडम फायटराचे पडूनच वचूंक नासलें. तांकां पडून कांयच पडून वचूंक नासलें. सगळे फॅमिलीज माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन फ्रीडम फायटराची भुरगीं जी जॉबाक लागल्यात ते म्हाका प्रश्न करतात, आता आमचो CM फुडें तेंच्या भुरग्यांकूय कन्सिडर करतलो वा ना. ग्रँड चिल्ड्रन्स स्पीकर सर, ड्यू रिस्पेक्ट फॉर द फ्रीडम फायटर्स, आमी त्यांचो आदर करता आणि तांच्या भुरग्यांक दिवपाची किंवा तांचे सगळ्यांचे पेन्शन दिवपाचें काम आमच्या सरकारान सदांच केलां. भुरग्यांक जॉब हे जे आसा पळय ती दिवपाची स्कीम ही देशात खंयसरूच ना. म्हजे कडेन आयिल्ले तेन्ना गोंय विद्यापीठ B+ आशिल्लें, आज A+ करून वता. विद्यापीठ केरळी चलयतात म्हणटा ती साफ फट. मल्याळींक भरल्यात जाल्यार दाखोवचे. हांव पब्लीक लायफ सोडटा. मावळटो राज्यपाल पिल्लय हेडॉन. ताणें खंय फक्त 2 मल्याळींक एज्युकेशनिस्ट कावन्सिलर घाले. हे आदीं खंय ईशान्याचे 5 जाण आशिल्ले. Of course, it is university is an autonomous body. Only governor can, as a chancellor, in certain cases, I will have to, my consent is required. All other things that an autonomous body. That autonomous body, I don't know when one nominal political party and his cousin is also a press worker, making all Dhotiwalas are allegations, yeah. Dhotiwalas are two. Vice Chancellor also happened to be a person. That is a list given to the government, and on that government system, I have elected him. 3 names were given. Out of that, 1 I selected. So he also There was no favoritism. So no favoritism. Did you feel hurt by those? That type of propaganda was unfortunate. I'm a God-fearing person. So before I am leaving this place, now Govan University B+, now A+, for up to
2030, it will continue. That achievement is there. The first thing was using that word called Kerala lobby. How do you respond to that? I can't understand this type of propaganda. Himalayan lie. This university vice chancellor ever appointed in any your allegation. In appointing also not correct. India is my concept is our. Can you point out a single person appointed by the vice chancellor from Kerala in any post? I can end my public life. As far as chancellor is concerned, supervisory authority. गोंयान एंटी कन्वर्जन कायदो जाय, विरोधकांनी तेंको दिवचो. यूपी पुलिसांनी गोंयान धर्मांतराचे रॅकेट फोडल्या उपरांत विधानसभेन प्रेमेंद्राची लक्षवेधी. गोंयच्यान आयेशा उर्फ SB कृष्णा म्हणटात ते एजंटांक धरली. सान आंद्रे बिराडाक रावताली. विरोधकांचे पुलिसाचेर फार. कितल्या लोकांक कन्वर्ट केल्यात ताचो आंकडो मागलो. मुख्यमंत्री म्हणटात चवकशी चल्ल्या. एक न्यूज हाडलो आनी हितून एक असो न्यूज आसा की आयेशा उर्फ SB कृष्णा उर्फ निक्की अशा तरे ह्या नावाची एक बायल उत्तर प्रदेश पोलिसांनी तिका अटक केली गोंयांत. आनी ह्या घटनेचे वरसून अशें भंय निर्माण जाला सबंद गोंयांत की ही कट्टरपंथीय जिहादी रॅकेटा कडेन संबंध आसलेली ही बायल, हे बायलेचो आतंकवादी संघटने कडेन सुद्धा संबंध आसा काय कितें अशा तरेचे एक भीतीचे वातावरण गोंयांत पसरलेलें आहा. स्पीकर सर, and what it is establishing that Goa has become a base for international racketeering, illegal conversion, hawala transaction, transnational network funded by international actors are based in Goa. की हे जेन्ना क्रिमिनल येदो व्हडलो नेटवर्क तयार करतात गोंयांत तेन्ना पुलीस कितें करताले, न्हिदिल्ले काय भजी बसताले? इंटेलिजन्स दिल्लो आसा. इंटेलिजन्स फकत ऑपोजिशन कितें करता, ऑपोजिशन हू येता हूय फोटो काडटात ते पळयतात. देखून तेंचे क्रायम ब्रांच आसा ते टोटली इनइफेक्टीव. जो आयज मुखेलमंत्री सुपर सीएम जाल्लो आसा तेंचे कडेन 28 पोर्टफोलिओ आसा. मात ह्या होम डिपार्टमेंट जे आसा ह्या डिपार्टमेंटाचेर म्हाका दिसता चड लक्ष दिवपाक जाय. What is the link as far as the conversion is concerned? What is the link as far as the money is concerned? What is the link? What she was doing? इतले आमकां प्रोड्यूस करून दाखोवचें. कित्याक पुलीस, since everybody is castigating the police, I think police should produce this at the just before the end of the assembly. Speaker sir. म्हटलें की UP इट इज एन फोर्सफुली एंटी कन्वर्जन लॉ फोर्सफुली कन्वर्जन करपाक मेळना. बऱ्याचशा स्टेटींनी पास केला. म्हाका दिसता आतां आमी बी फोर्सफुली एंटी कन्वर्जन करपाक मेळना असो कायदो हाडपाची गरज आसा. कारण ताका तुमी म्हाका दिसता काँग्रेस म्हणून सपोर्ट करपाक जाय आनी ते सपोर्ट करपाची गरज आसा. इंटेलिजन्स स्पेशल ब्रांच हे सगळे जाण आपल्या परीत करीत आसात. बट विशेष करून गांवांतल्यो ग्रामपंचायती हांकां आनी पंच हांकां आपल्या गांवांत एक्टिविटी कितें आसा पुलिसांक खबर आसता. बट तांच्यांनी बी कॉपरेट करप हें गरजेचें आसा. सरकारी खाती महामंडळा पालिकांनी 7 वर्सां मायज काम करपी दिसावड्यावेल्या कामगारांक टेम्पररी स्टेटस मेळटलो. पगार वाड, सुटी आनी हेर लाव मेळटलो. 1 ऑगस्टा सावन लागू. ह्या फुडें दिसावड्यार भरती ना. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. Formulation of the scheme for the daily wages, grant of the temporary status to the scheme of the government of Goa 2025. हातूंतल्यान those who are daily workers आशिल्ले, ओके, हे सगळे डेली वर्कर्स हांकां आमी टेम्पररी स्टेटस दिता, इन्क्लुडींग स्पेशली द क्लिनर, हेल्पर, लेबरर, गार्ड, वॉचमॅन, MTS, स्वीपर, सगळे इक्विवलंट स्टाफ जो डेली वेजीस इन द गव्हर्मेंट आणि गव्हर्मेंट ऑटोनॉमस कॉर्पोरेशन, गव्हर्मेंट बॉडीज किंवा इवन दो इन द म्युन्सिपालिटीज ह्या सगळ्या जाणांक ग्रॉस रिम्युनरेशन ऑफ द 21,800 प्लस द एम्प्लॉई EPF इज 1,950, एम्प्लॉई EPF 1,850, नेट पे तांकां एप्रॉक्सिमेटली 20,000 मेळटलो. LDC, क्लॅरिकल स्टाफ, ड्रायव्हर कम इलेक्ट्रिशियन, वायरमॅन, पंप ऑपरेटर, मशिनरीज, पेंटर, वेल्डर, ऑपरेटर्स ह्या सगळ्या जाणांक 26,800 ग्रॉस रेम्युनरेशन, 1,950 एम्प्लॉयर अँड एम्प्लॉई EPF 1,800. Gross salary will be the 2,500. हाजो आमी फ्रॉम द 1st of August
तांकां हाजे बेनिफिट्स जो आहा हो सगळो मेळटलो. बट त्याच बरोबर तो नॅशनली मेळटलो. म्हणजे इन शॉर्ट जो 8 वर्सां एम्प्लॉय 7 वर्सां जेका कंप्लीट जाली ताका हे मेळटले. बट जेका 20 वर्सां कंप्लीट जाता ताका ऑलमोस्ट ही डबल सॅलरी मेळटली. म्हणजे ताका ह्या सॅलरीन मेळची ना. ताजी सॅलरी जी आसा इट इज ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज क्रॉस जातली. इट वील गो अप टू द 50,000 रुपीज. म्हणजे जेणे करून जेणी कंटिन्युअसली फाटली 20 वर्सां म्युन्सिपाल्टीचो जर लेबर म्हणून काम केलां आसत जाल्यार ताका तेजो मोबदलो मेळपाक जाय म्हणून आमच्या सरकारान घेतलेलें डिसिजन. हे डिसिजन जें आसा हें एप्रॉक्सिमेटली मोर देन 3,000 कामगार जी फाटली म्हणजे 20 वर्सां पासून 20 वर्सां पेक्षा चड काळ म्हटल्यार जाता जे डेली वेजीस म्हणून गव्हर्मेंटात आनी गव्हर्मेंटाच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी काम करताले तांचेर अन्याय जातालो तो रिजॉल्व करपाचें काम म्हज्या सरकारान केलें. विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशनाची सुरवात बोवाळान विरोधी पक्ष फुडाऱ्यान कोळशा विशीं घाल्लो स्टार प्रश्न अनस्टार केलो. युरी म्हणटा 3 ते 4 हजार कोटीचे स्कॅम. ते वटेन मुरगांव बंदराची कोळसो हाताळपाची तांक 4 पटीन वाडोवंक क्लिअरन्स दिला म्हूण वास्कोकार हायकोर्टान. कोर्टाची सरकार आनी हेरांक 4 सप्तकाची नोटीस. स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर. स्पीकर सर, हो प्रश्न एकदम गंभीर प्रश्न. स्पीकर सर, what is this? 3 पुसा जाली. स्पीकर सर, I have written a letter to you. This is the letter written to you on 16 July. ही प्रथा लोकशाहीची हत्या करपाची. जेन्ना आज आमी प्रश्न घाता वा नेम मुगेलो प्रश्न आशिल्लो हो ट्रान्सफर करून खोडशाचो प्रश्न हे जिंदालान अदानी लागून हितून 3-4 हजार कोटीचो घोटाळा आसा आणि हे प्रश्न कित्याक स्पीकर सर ट्रान्सफर केले? प्रश्न हे जाऊ दी. स्पीकर सर, क्वेश्चनवर जाऊ दे. स्पीकर सर, हो घोटाळो स्टार्ट पहिले दिसा कमेसो ट्रान्सफर केला. ऑपोजिशन लीडर राज दिला अनस्टार्ट. ऑपोजिशन लीडर दिस इज हत्या ऑफ लोकशाही. एमर्जन्सी लायल्ली पॉइंट ऑफ ऑर्डर जेन्ना काळे आशिल्लो कोण केला हे मोगन पळय सिद्धालाचे सरकार गोडशान एमपीटीचेर कोळसो हाताळपाच्या क्षमतेचो विस्तार करपाक वास्कोकारांची हायकोर्टात याचिका. The High Court has issued notices to Goa government and other respondent authorities in a public interest litigation challenging the plan of Goa government to expand the coal handling capacity at MPT. This PIL has been filed by the residents of Vasco. The petitioners have contended that Goa government has allowed the expansion of coal handling capacity from 10.6 million tons in the year 2023-2024 to 42.1 million tons by 2035. Petitioners have also contended that this decision to expand the coal handling at MPT is contrary to its own policy recommendations to relocate the coal handling from MPT. The High Court has given 4 weeks time to the respondents to file their affidavits and has adjourned the hearing for 11 September. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. MDR सर्वेचेर आमदार विजयान घाल्लो स्थगन प्रस्ताव सभापतीन रिजेक्ट केलो. सभापतीन परवानगी दिली ना. हायकोर्टाच्या ऑर्दी उपरांत PWDच्या मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड सर्वेचेर पंचायतींनी सुमार 4,500 घरांक खट डिमॉलिशन नोटीशी काडल्यात. पिर्णा, अस्नोडा, कोलवाळे, मांद्रेच्या MDRचेर विजय चर्चा मागतालो. नोटीसी धाडल्या डिस्कस जाली पंचायत सेक्रेटरी 4,500 नोटीसी धाडिल्ल्या. दोन विषय आसा. एक लक्षात जाय ताका 2 विषय आसा. त्या संबंध 2 विषय आसा. एक पंचायतची इल्लीगल नोटीस हो एक विषय आसा आणि दुसरो विषय कोर्ट PWDची सर्वे
आणि कोर्ट म्हणजे म्हणजे एकाच वेळाचेर दोन विषय तू तुम्ही रुलिंग दिया आणि तेच म्हणता श्री उल्हास शेखर सर माझा प्रश्न बिझनेस रिलेट केला म्हणल्यार बहुजन समाजाचे तुमका पडूंक ना सरकारान डिस्कशन केल्ले नाका 4100 विषय तू मांडव जाते आता 15 दीस आसा क्वेश्चन नॉट बी डिस्टर्ब करता आज न्यूजपेपरान फ्रंट पेज सभापती माझे जो प्रश्न मांडलेला आहे परवरे खापरेश्वराचे मूळ सुवातीचेर खापरेश्वराची पुनःप्रतिष्ठापना जाली. सुवाळ्याक मोठ्या संख्येन लोक पावलो. मुख्यमंत्री, आमदार, मंत्री हाजीर. हायवेच्या कामा वेळार देवस्थानाचेर बुलडोजर चडयल्लो. खापरेश्वराची मूर्ती फाटले 5 म्हयने कंटेनरान आशिल्ली. परत ताची वडाचे मूळ सुवातेर विधिवत स्थापणूक. गोंयभर सगळ्याक बरी गजाल आहा की आयज आमच्या खापरेश्वराचें विराजमान जाल्लेलें आहा, स्थापना जाल्लेली आहा. ज्यांच्यांनी हांगा हातबोट लायलेलो आहा, जे खापरेश्वर देवस्थान उबें रावपा खातीर ज्यांच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केलेलो तांकां हांव सगळ्यांनी धन्यवाद म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. 6 म्हयने पयलीं एक चळवळ सुरू जाल्ली, त्या चळवळीची आयज समाप्ती जाल्ली आसा. कार्तिका बरोबर आमी रावन एक सबूत घेतलेलो. खापरेश्वराचें स्थान हे परत मेळोवन दितले आनी तेच जाग्यार खापरेश्वराची मुर्ती स्थापन जातली. आयचो दीस हे पर्वरी भुमीक उजवाडाक आयला आसा. जे कोणी खापरेश्वराच्या चळवळीक खापरेश्वराची मुर्ती बसोवपाक हांगा जेन्ना असो प्रसंग आयलो त्या टायमार ते हिंदू भक्त जावं क्रिस्तांव भक्त हांगा आशिल्ले तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आजच्या ह्या आनंदाच्या क्षणांक आमी पवित्र स्थानार आसा. परवरींतलें जे ब्राह्मणाचें स्थान, जे जागाकाराचें स्थान, जे खापरेश्वराचें स्थान अशें हाका मानलें वयता. आनी त्या स्थानार आज ज्या क्षणाची आमी वाट पळयताली तो क्षण जावन गेल्लो आसा. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.